नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कर्नाटकाच्या मांड्या हांगा आदी चुंचानगरी मठांत गुरू भैरवक्य देवळाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलोवप करतना थंय जमिल्ल्या लोकांक आवाहन करीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उदक वाचोवपा विशीं सैमाचें संवर्धन करपा हेतान झाडां लावपाचें, नितळसाण, सैमीक शेतकाम, पौष्टीक जेवण, योग, खेळ, सेवा तशेंच थळावी सुंदरताय अणभवपाक लोकांनी थळाव्या पर्यटनाक व्हडा प्रमाणात प्रोत्साहन दिवचें अशें सांगलें. मेरा पहला आग्रह है कि हम सभी पानी बचाने और पानी के बेहतर प्रबंध का संकल्प लें. मेरा दूसरा आग्रह पेड़ और प्रकृति से जुड़ा है. हम भी अपनी मां के सम्मान में पेड़ जरूर लगाएं और धरती माता की रक्षा का संकल्प लें. मेरा तीसरा आग्रह स्वच्छता को लेकर है. हर जगह स्वच्छता बनाए रखना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. मेरा चौथा आग्रह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है. मेरा पांचवा आग्रह देश की सुंदरता को देखने से जुड़ा है. डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दें. तंत्रगिन्यानात उदरगत जाल्ल्यान गांवगिऱ्या आनी शारी भलायकी सेवेत असमानतायेक पयस करपाक जाय आनी सगळ्यांक गुणवत्तापूर्ण भलायकी सेवा उपलब्ध करून दिवची अशी गरज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायली. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स नागपूर सारकिल्ल्यो संस्था हे दिकेन वावुरता अशेंय राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. राष्ट्रपती आयज एम्स नागपुरांतल्या दुसऱ्या पदवीदान सुवाळ्यांत उलयताल्यो. ह्या वेळार माचयेर महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव आनी एम्स नागपूरचे अध्यक्ष डॉ. अनंत पांढारे हजर आशिल्ले. युवा चिकित्सकों को मेरा सुझाव है कि आप नवाचार, अनुसंधान और निरंतर सीखने की भावना का आत्मसात करें. साथ ही ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का स्थान सर्वोपरि है. टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, ये करुणा, ईमानदारी और रोगी केंद्रित दृष्टिकोण का स्थान नहीं ले सकती. करुणा की भावना को सदैव बनाए रखें, क्योंकि ये आपको केवल एक अच्छा चिकित्सक ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाए. आयज भाजपाचे सम्राट चौधरी हांणी बिहारचे नवे मुखेलमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. बिहारचे मुखेलमंत्री पद सांबाळपी ते 24वे व्यक्ती जावन आसा. तशेंच भारतीय जनता पक्षा वतीन पयलेच खेपे ते मुखेलमंत्री जाल्यार. पटनाच्या राजभवनात आयोजीत भव्य सुवाळ्यात राज्यपाल सय्यद अता हसनैन हांणी तांकां पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दितना तांच्या सयत संघटीत जनता दलाचे विजयकुमार चौधरी तशेंच विजेंद्र प्रसाद यादव हांकां मंत्रिमंडळांत आस्पावीत केल्ले. चौधरी तशेंच यादव हांकां उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी दितले. सम्राट चौधरी हांकां आदले मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांच्या उपरांत राज्याच्या प्रशासनाचो दर्जो तिगोवन दवरपा हेतान व्हड जबाबदारी आसा अशें पत्रकारां कडेन उलयतना जनता दलाचे म्हालगडे फुडारी श्रवण कुमार हांणी सांगलें. और इस संकल्प को पूरा करना बड़ी जवाबदेही है. इसको कैसे पूरा करेंगे, मैं समझता हूं कि उन्होंने तो कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उस काम को आगे बढ़ाएंगे, उनके मॉडल को आगे चलाएंगे. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेजीस प्रांगणाच्या सभाघरांत नारी शक्ती फोरम हांणी आयोजीत केल्ल्या टावर हॉल ऑफ विमन ह्या संवादात्मक सत्रांत वांटो घेतलो. ह्या सत्राचो मुखेल विशय नारी शक्ती बंधन विधेयकांत जावपी बदल आनी तातूंतल्यान बायलांची राजकीय मळार जावपी उदरगत असो आशिल्लो. ह्या वेळार उलोवप करतना गोंय राज्याच्या वेंचणुकेंत बायलांक राखीवता दवरपाक पुराय तेंको दिता
आनी बेगीनूच विधेयकात जावपी बदलांतल्यान गोंय सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांत ह्या राखीवतेचो अचूक आंकडो कळून येतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 40तले 33% जातले ना, 40तले 33% जावचे ना. अजून तेजेर फायनल क्लॅरिटी ना इन विधानसभेत. आता ह्या विधानसभेत म्हणजे गोंय सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांतल्या विधानसभेत आनी कितले सीट वाडटले हो एक प्रश्न आसा अजुनूय. म्हणजे डेट विल क्लियर आनी येता त्या बिलांतल्या डिस्कशनांतल्या उपरांत ते क्लियर जातले. लोकसभेतलो नंबर हो क्लियर जाल्लो आसा, which will be the 273, exactly the 33% of at present number. But विधानसभेत जाता असताना म्हणजे बिगर विधानसभा म्हणजे लायक द महाराष्ट्र, यूपी हांगासर कितलो नंबर जातलो आणि ताज्या उपरांत तो स्मॉल स्टेट्स लायक त्रिपुरा, गोवा ह्या स्टेटींनी तो कितलो नंबर जातलो हो अजून डिसायड जावंक ना. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज कुमारजुंवेच्या पीएन श्री उच्च माध्यमीक शाळेत आयोजीत कार्यावळीत तारे जमीन पर ही भोवती डिजिटल प्लॅनेटोरियम तशेंच स्टेम शिक्षण प्रसार कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांच्या सयत थळावे आमदार राजेश फळदेसाय, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार तशेंच शिक्षण संचालक शैलेंद्र जिंगडे तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान राबयिल्ल्या ह्या उपक्रमांतल्यान विद्यार्थ्यां मदीं विज्ञानीक आवड उमळशीक तशेंच चिकित्सक विचारसरणी वाडोवपाक आदार जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. आम्ही सातत्यात पळयता की आता फक्त पुस्तकी ज्ञान न्ही तर आम्ही सातत्यात पळयता की सायंटिफिक टेम्परमेंट, क्युरियोसिटी आणि क्रिटिकल थिंकिंग हे भुरग्यांच्या मदीं वाडपाक जाय. तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीचो म्हणजे विचार जे आसा हे वेगवेगळ्या एड्युकेटेड विचार किंवा आम्ही जाका म्हणटा की क्रिटिकल थिंकिंग, सायंटिफिक टेम्परमेंट हो तुमच्या मध्ये वाडपाक जाय म्हणून अशा पद्धतीचो हो प्रोग्राम आम्ही सुरवात केल्लो आसा. आम्ही पळयता आयचो दुसरो MOU आम्ही अंतरंग फाउंडेशन हांच्या बरोबर केला. हो कित्याक केला तर भुरग्यांनी बरे करियर चूज करपाक जाय. आम्ही आतां डिसायड करपाक जाय. आता फक्त डॉक्टर्स, इंजिनियर, टीचर्स आणि पुलीस न्ही, हाज्या व्यतिरिक्त आणि वेगळी करियर्स आसा. ही करियर्स तुमकां आणि तुमच्या पेरेंट्सांक ही खूप पयलीं समजपाक जाय आणि ती जर समजली म्हणजे सगळे चॉईस, वेरियस चॉईस इन करियर इज देअर. म्हणजे गोंयांत जर तुम्ही म्हणशात जाल्यार आज वेरियस टायप्स ऑफ कॉलेजीस आर अवेलेबल. म्हणजे आम्ही 10वे उपरांत 12वेच्या उपरांत प्रोफेशनल कॉलेजीस कितें आसात अशा पद्धतीच्यो सगळ्यो कॉलेजीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आज गोंयांत अवेलेबल आसा. गोंयांत हालींच बागा दर्यादेगेर शिदळकी वेवसायांत आस्पावीत आशिल्ल्याचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर गोंय पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोंयचें नांव अशे तरेन इबाड जाल्लें मात्तूय सहन करचें ना अशी खर शिटकावणी दितना ह्या प्रकरणात तशेंच अशे तरेच्या साबार गैरप्रकरणात आस्पावीत आशिल्ल्या आड खर कारवाय करतले अशें सांगलें. डाउट्स थंयच्यान क्लीन अप जावपाक जाय. PI चेंज जाला, डाउट्स परत आयले. हांवें हो इशू CM कडेन घेतला आनी आय विल टेक दिस टू द लॉजिकल एंड पुरो जालें. कोण हांव कोणाक ब्लेम करना, पूण ह्या टायमार जशे इन्सिडंसीस जाता, समबडी स्टँडींग ऑन द स्ट्रीट अँड कॉलिंग आउट इंटरनॅशनल टुरिस्ट म्हणपी हांव ताका ऑर वॉट एवर, आनी असले जाता ते गोंयचें नांव बदनाम. हालींचे इन्सिडंसीस ऑन द कोस्टल बेल्ट जे जावंक लागल्या, नॉट ओन्ली दीस बट बाकीचे पयले आर रियली वेर पुलीस नीड टू पुट द एक्ट टुगेदर अँड एन्श्युअर दॅट प्रॉपर सर्वेलन्स. पयलीं मरे हें आसतालें, इंटेलिजन्स म्हूण आसतालें. इंटेलिजन्सांतल्यान ते लोक इन्फॉर्मेशन काडून ते खंय आसा कितें आसा ते करताले. पयर तो इश्यू जालो डान्स बार थंय ते भुरग्यांक ते धरून मारले, पयशे एक्स्ट्रॉक्ट केले. हो आज दुसरो इन्सिडंट काल जालो तो एक जालो. सो आय थिंक दीस आर समथींग वीच आर व्हेरी सिरियस इन नेचर अँड वी नीड टू एक्ट ऑन इट. आनी इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.